आशिल्ले पण ते करंट MLA क्रेडीट घेता, सो तुम्ही कितें म्हणटा? कोण क्रेडीट कितले जाणां घेवन दी, कोणें केला हें सगळ्यांक खबर आहा न्ही. आख्ख्या गोंयांक खबर आहा एअरपोर्ट कसो आयलो आनी एअरपोर्ट कित्या खातीर इम्प्लिमेंट जातलो. एअरपोर्टा खातीर जी जागा म्हाका दिसता अख्ख्या गोंया भितर जे 1 कोटी स्क्वेअर मिटर जागो एक्वायर करपी गोंयान आनी खंयचोच जागो नासलो, कोणूच दिवपाक जाय तो जागो पेडणेकारांनी दिल्लो. आतां आमकां इतलेंच आहा की पेडणेकारांक तेजी बेनिफीट मेळपाक जाय. एअरपोर्ट थंय येवपाक, नॉर्थान येवपाक, सावथान सुद्दां आंदोलन करपी हांव. सावथाचे लोक तुमी जाणात तेन्ना फूल विरोध आसलेलो एअरपोर्टाक, ताका टक्कर दिवपी आमी. तेजे खातीर फूल पेडणे तालुका एक करून आंदोलन करून, रस्ता रोको करून, ट्रेन रोको करून आमी हो एअरपोर्ट खेचून हाडलो थंय. म्हाजें इतलेंच आहा की गव्हर्मेंटा कडेन आनी गव्हर्मेंटा कडेन जें आमचें गव्हर्मेंट, त्या गव्हर्मेंटा कडेन म्हाजी मागणी आहा की त्या लोकांक बेनिफीट दिया. पण पेडणेच्या थोड्या लोकांक अजून रोजगार थंय मेळना अशें. तो मेळपाक जाय, तेज्या खातीर ताणें झगडपाक जाय. सो तुमचो MLA झगडना म्हणटा तो? झगडपाक ताणें आवाज करपाक जाय आनी तो मेळोवन दिवपाक जाय. आता फाटल्या दिसांनी जे जॉब मेळ्ळे ते म्हणतात ते त्याच्यामुळे मेळ्ळे म्हणटा. मेळून न्ही, ते जॉबा खातीरच तो एअरपोर्ट हाडला न्ही. तुका दिसता जॉब दिल तो उपकार करना, उपकार केलो म्हणून सांगना तुका, तो जॉब दिवपाकूच जाय, तेंचो हक्क तो. बाबू तुका दिसता की ह्या फावटी असेंब्लीन चडसो पेडणेकाराचो विशय मांडलो गेलो ना म्हणून? तेजेर हांव काय उलयना, ते तुमी सांगता. कित्याक पेडणेकार खूब जाणां उलयता की तांकां हायलायट पेडणे म्हणटे कशें आसलेलें तें तूं जाणा मरे. जे पेडणे मतदारसंघ जो आसलेलो थंय रस्ते पावून आसलेले, लायट पावून आसलेली, तुजो उदक पावून आसलेलें, हाडपी बाबू आसलो. तेजेर आनी डेव्हलप जावपाक जाय, जो येता ताणें काम करपाक जाय आनी तितलो मुखार वयता. आतां काम करपाक स्लो जाला अशें दिसता तुका? काम कसलें? पेडणेचें डेव्हलपमेंट स्लो खंयचो जाला? डेव्हलपमेंट? पेडणेचो कितें उरला डेव्हलपमेंट तें तरी सांगचो. सगळें जालें? तो सांगचो ताणें. पेडण्यात म्हणून उदकाचो अजून प्रॉब्लेम आसा. उदकाचो आनी तुगे प्रोजेक्ट येवपाची गरज आहा. उदक हाडला हांवेंच, बाबू आसगांवकर हाडपी. पावर बाबू आसगांवकर हाडपी. रस्ते बाबू आसगांवकर हाडपी. थंय आतां कांय न्यू प्रोजेक्ट कांय ना म्हणटा तो तो पेडणेकार. प्रोजेक्ट हाडचो आनी करचो. आतां सद्या कांय येवंक ना पेडणेकारांक कांय अजून ना. तर कांय ना न्ही, एकूय न्यूज ना. तुमच्या कडेन कितें आहा न्यूज पेडणे कितें आयलें म्हणून? जें कितें केल्लें आहा तें म्हाजेंच. कितें पेंडींग आहा? कितें पेंडींग आहा? म्हाका दिसना तें ताणें काडचें कितें पेंडींग आहा. तुमकां दिसता? जें कितें गरजेच्यो वस्तू आहा त्यो आमी हाडल्यात थंय सगळ्यो. आतां तेजे भितर आनी डेव्हलप जावपाक जाय. उदका खातीर आनीक प्लांट येवपाक कळ्ळें तुका? हें मेजर उदकाचो आहा तो प्रश्न, पण तो हाडपाक तेजेंय काम चालू आहा, तें कंप्लीट करून घेवपाक जाय. पण असेंब्ली सेशनात पेडण्याचो आवाज नाशिल्लो. आवाज तर नासलो मरे. हय. मागीर जालें. पण तो तुमचो आमदार डीम पडलो असो दिसता. हांव तें सांगना, तो कित्याक डीम तो तुमी पळोवपाक, तुमी सोदपाक. बाबू आयज एक कावन्सिलर मडगांवचो जॉयन जाला आनी मडगांव ह्या फावटी कॉन्टेस्ट केल्ले आनी तो तुजो ओपोजिशन कॅन्डिडेट आशिल्लो. तो इंडिपेंडंट TMC. तृणमूल काँग्रेसाचो कॅन्डिडेट आसलो. आज तो आयला. BJP एक येदी व्हडली पार्टी आहा, तो दर्यो आहा, दर्यो. कोणेंय येवपाचो तेजे भितर, कोणाक ना म्हणपाचें ना, पण जितले येतात तितली स्ट्रॉंग BJP जाता. आनी आज म्हाका दिसता मडगांव हें स्ट्रॉंग जाल्लें आहा. महेश आमोणकर येवन आनी स्ट्रॉंग जाल्लें आहा. फुडें कॅन्डिडेट हो आमचोच आसतलो, फुडलो आमदार. आनी जो MP इलेक्शन MP जो रावतलो ताकाय बहुमत थंय मेळटलें. तुम्ही MP बाबू तुवें म्हणलें दर्यो म्हणलो, हा. BJP दर्यो म्हणटा, हय. पण आतां आयकपाक येता मडगांवचो व्हडलो शाक येवपा म्हणून भितून तें पार्टी म्हाका खबर ना. ते शाक येयल्यार तुमी बारीक नुस्तें खावचें ना ना, न्हू? ते आमचे सेंट्रल उलयतले कितें आहा तें. हा? सेंट्रल उलयताले अजून पासून आमी ताका तर विरोध करीत आहात खंयच्या पूण गोष्टीक. तुमी विरोध करता ताका? आतां विरोध आहा न्ही रे. फाल्यां सेंट्रलान आमचें कितें डिसिजन घेतलें जाल्यार खंय कितें तुम्ही एक्सेप्ट करतले? तुम्ही तुम्ही welcome करता? वेलकम करतले, Yes. खाण्याक खानो लावून काम करतले त्यांच्या वांगडा. जेन्ना सेंट्रलान आमकां सांगीत 100% आमी खांद्या खांदो लावन काम करतले. त्यांच्या वांगडा मेळून जुळून रावतले मागीर, बिकॉज एक अरे ते- टायमाचेर तुमचे हे अपोजिशन न्ही. पळय, ह्या हेजे पॉलिटिक्सा भितर कोण ओपोजिशन आनी कोण सपोर्टर हें कोण सांगू शकना. केन्नाय ओपोजिशन जावं शकता आनी केन्नाय सपोर्टर जावं शकता. बाबू आसगांवकर म्हणटा 3 पक्ष जाले बाबू आसगांवकर आनी जावचें ना. आनी ना. लास्ट टायम BJP म्हणून हांव BJP रावलो मरे. मतदारसंघान वचून विचारा बाबू बद्दल अजून लोकांची सिंपती आसा काय ना ती. कोणी सांगतलो. पण एक कितें आहा तुजें मेन म्हणटा तें की आमी जे भायर सरल्या थंयच्यान पार्टी खातीर न्ही,
पार्टीन म्हाका सांगलें मडगांव राव सर तुम्ही पेडण्यासून मडगाव गेला आता मडगावसून उमेदवार येयलो तर मागीर तुम्ही खंय वयतले ते ना, मागीर- तुमकां लोकसभेक मागीर सांगला पार्टी जी कितें सांगता ती लोकसभेक सांगला पार्टी सांगता ती लोकसभेत- पार्टीक समज सांगलें फाल्यां लोकसभे रावलो रेडी आहा तू हांव रेडी आहा शो मस्ट गो ऑन सर सो मस्ट गो ऑन लास्ट टायमार तुम्ही पर्यटन मंत्री असले ह्या टायमार सनबर्न 4 दीस आणि EDM 4 दीस जाता EDM तेचे festival. कशे पळयता तुम्ही चेंज जालें वातावरण बरें आहा. वातावरण चेंज जालें शो मस्ट गो ऑन बरोबर मरे अरे हांव करताना कांय ऑब्जेक्शन पण तांकां ब्रेन वॉश करपी बाबू आसगांवकर आज लोक सनबर्न कित्याक मागता परत डिमांड कित्याक आयलो हे बाबू आसगांवकरा खातीर हें हाडलेंच हांवें आतां तें आनी फुडें वचपाचें शो मस्ट गो सर ऑन पण किती पेंडिंग बिलां असले सनबर्नाचे लास्ट टायमाचे तुमचे कितें ना ना तो दिवपाचो आसलेलो ते हांवें घेतले मरे तेंच्या कडेन रोहन कवडे सांगतालो की तू लास्ट टाइम दिवचे असले पण त्या खातीर ते तो ताणें कवर करपाचें तो पर्यंत दिवप न्ही तें ते हातीन आयल्या परतूच दिवप ते आता जो करंट ट्युरिझम म्हणतात ज्या पद्धतीन ट्युरिझमाक डेव्हलपमेंट जाय ती जावंक ना तो आता पुन्हा पळय डेव्हलपमेंट जावं ना हें कोणूच उलोवंक शकना गोंयचो गोंयकार डेव्हलपमेंट ट्युरिझमाचो डेव्हलपमेंट हर क्षेत्रांत जाल्लो आसा बिचीस भितर आमी तेन्ना पळयताले की टॉयलेट नासतना बिचीस आसलेल्यो चेंजींग रूम नासतना बिचीस आसलेल्यो आज बिचीस भितर ह्यो सगळ्यो फॅसिलिटीज आयिल्ल्यो आसा म्हाज्या टर्माक हांव जाणा की ट्युरिस्ट जो लोक जो आसा नॅशनल आनी इंटरनॅशनल लेवलाचेर 1,25,00,000 हो ट्युरिस्ट गोंयान आयलो आज तुमी पळयताले की ट्युरिझमा भितर कितली प्रगती जाला ब्युटिफिकेशन कितलें जालां तुजें तें आमचे हेजे भितरल्यान बिचीस वयल्यान तुगेलें जें चेंजींग रूम सगळी कडेन पावल्या देवळां कितली डेवलप जाल्ली आहा सगळ्या सायडीन आमी ट्युरिझम जाता तितलें डेवलप करपाक पळयलें आज हेरिटेज ट्युरिझम इको ट्युरिझम हे सगळें हेल्थ ट्युरिझम स्पोर्ट्स ट्युरिझम हे येवपाक जाय आनी हेजे बद्दल आमचें सगळें इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसा तुम्ही बाबू, तुम्ही ते तुम्ही tax- तुम्ही स्पोर्ट्स टुरिझम उलयतात पण जे नॅशनल गेम आहा ते पोस्टपोन झाले आणि ते म्हणतात गेमी की कित्या खातीर पोस्टपोन जाल्यो तुमचे बाबू आसगांवकारा खातीर जाल्यो. इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी जावंक शी 26 गेमीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार आसलेलो पण हे डिले जावपाक कारण आमची व्हडली ही आयली डिसीज आयली म्हणजे कोविड आयले कोविडा खातीर फुडें फुडें वचशीत रावले आमी तयारी आसलेली आमचो चीफ मिनिस्टर तेन्ना तयार आसलो सावन सुद्दां करपाक आमी डेटी सुद्दां डिक्लेअर केल्ल्यो पण करूं शकनासलेले पण करंट स्पोर्ट्स मिनिस्टर म्हणटा अजून इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी ना म्हणून तेंचे आनी कितें उमेद आसीत आनी कितें बरें व्हडलें करीन करून न्ही बाबू माझ्या टर्माक ज्यो इन्फ्रास्ट्रक्चर तयार जाल्या 36 खेळांचे इन्फ्रास्ट्रक्चर हांवें तयार केले सगळी कडेन येदे व्हडले इंडोर स्टेडियम आनी व्हडले स्टेडियम तुमकां दिसूच पडनात ते आज दिसतात काय ना तुमी सांगात मरे पेडणे असल्या मतदारसंघात सावळरा इंडोर ग्राउंड आमी केलो 35 कोटीचो हो जावूं शकतालो त्या मतदारसंघात कोण लक्ष घालूं शकतालो तो इंडोर स्टेडियम 35 करोडचो आनी सर पेडणेचे लोकां जालें कितें ना की मोपा खातीर उदक सगळें फ्लडिंग जाता म्हणून. फ्लडिंग जाता ते आनी आणि ती एक्शन घेवपाक जाय न्ही कोण ना म्हटला तेजेर आवाज उडोवपाक जाय सांबाळपाक तेन्ना जेन्ना जाल्लें तेन्ना आमी सायड इन्स्पेक्शन करून लोकांक हेल्प केलो कमीत कमी 36 लाख 18 लाख पयलीं हांवें वाटले मागीर 18 लाख सीएमान वाटले आतांची सर्वीस ना सारकी ना म्हणटा. ते हांव कसो सांगतलो ते तुमकां खबर आसपाक जाय मरे. हेका कोण रिस्पॉन्सिबल करंट एमएलए हांव तें कांयच सांगना पण लोक जागृत जाले